महाराष्ट्रान गोयचे शिमेर विरडी धरणाचे काम सुरू केला। पावसा आधी निकते थंय काम चलताले म्हूण धरणा कुशीक लोक प्रुडंटाक सांगतात। धरणाचे सुवातेर ट्रक शेवाळी पार्क केल्लीच आसात। सरकारान आताच जागो जावन फुडली ॲक्शन घेवची, नाजाल्यार म्हारग पडटले म्हूण पर्यावरणवादी राजेन केरकाराची शिटकावणी। कर्नाटकान म्हादयचेर चोरया केला ते महाराष्ट्रान विरडी आरंभला। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। कणकुंबी कळसा भांडोरा कालव्यान कर्नाटक म्हादयचे उदक आडोंक सोदता। ट्रिब्युनलाचो ऑगस्टात निकाल येवपाचो आसा, मात आता दुसऱ्या वटेन महाराष्ट्रान विवादीत विरडी धरणाच्या कामाक सुरवात केल्या। विरडी धरण प्रकल्पा आड गोंय सरकार म्हादय ट्रिब्युनलात गेला आसतना महाराष्ट्रान कामाक हात घाला। विरडी धरणाच्या कामाची ग्राउंड झिरो परिस्थिती तपासूंक टीम प्रुडंट विरडी पावली। कर्नाटकान कळसा भांडोरा कालवो मारला, तसोच विरडी धरणाचेरूय मारला। थंयची ताज्जी माती आनी ट्रक जेसीबींचे ट्रकांचे मार्ग पळयल्या उपरांत ते काम हालींच जालां म्हूण स्पश्ट कळटा। कळसा भांडोरा जशे एक कॅनल कसो आमकां दिसता, तसोच कळसा भांडोरा कॅनला सारकोच हांगासर एक चर हांगा खणला आनी तो आतांच खणला। हे सिद्ध जाता कारण ती माती जी आसा ती ताजी आसा, तेचेर ट्रक आनी शेवाळे हांचे मार्क आसा। सो आमी अशें म्हणपाक शकता की परत एकदा ही गजाल खरी आसा की महाराष्ट्र सरकारान विरडी डॅमाचें जें काम आसा तें हांगासर चालू केल्लें आसा, तें चालू आसलें अशें आमकां हांगासर प्रत्यक्ष जर हांगा येवन आमी जेन्ना पळोवणी केली तेन्ना एकंदर परिस्थिती वयल्यान अशें नजरेक येता आनी तें खरें आसा अशें दिसता। ह्या कालव्याची माती लागींच धरणाच्या पठाराचेर लांबचे लांब राशी मारून दवरल्या। 500 मीटर रास जी आसा हांगासर मातयेची तेंच्यांनी तो चर जो खणला तेचे हांगासर हाडून डंप केल्या। हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की तें जें काम आसा आनी ही आमी जर माती पळयत जाल्यार ती ताजी आसा। तेच्या वयल्यान कळटा की हालींच हो चर खणला आनी ती जी माती आसा ती थंयच्यान हांगासर हाडून डंप करून हांगासर ती दवरलेली आसा। आमी हांगासर पळोवपाक शकता की केदी व्हडली लायन आनी केदी जवळ जवळ 500 मिटरांनी सुमार ही सगळी माती हांगासर तेंच्यांनी हांगा डंप केल्लेली आसा। प्रुडंट धरणाच्या आवाठांत रावपी थळाव्यांच्या घरा गेले, तांचे कडेनूय चवकशी केली। लोक सांगता हालीं पावस सुरू जावच्या आदीं फाटले कांय दीस कालव्याचें काम चालू आशिल्लें। 8 दिसात असला। हो आता पावसा लागून बंद दवरले। आता जाग ना कोणची तो चर मारला वाटे तो 8 दिसात तो चरच मारितो शेवाळ्यान। हालीं मारलो तो जाले 1 दिसाक। हा हा हा। आनी ट्रक बी आसले तरक आसताले तो तरक माती भरूंक नाका। कितके दीस अशे धरण्याची तरक का होते असत ते माणसं असत ते राका, ते माणसां थंय असं राका उगळीची। म्हणजे आता हालीं 20 दीस जाले न्हू तो चर खणला तो। शेवाळे आनी ट्रक आसले। हांगा काम चालू आसले डॅमाचे बी हालीं केन्ना गेल्या महिन्यात खबर आसले ट्रक आसले 2 आनी शेवाळे। कितें करी ते हांगा माती गाडी काय खबर पूण काम चालू। महाराष्ट्रान चलयलां तें भयानक। कट्टिका नाला न्हंय फुडें वचून गोंयचे वाळवंटी न्हंयक मेळटा, त्या सगळ्या प्रवाहाचीच वाट लायल्या। पर्यावरण अभ्यासकांक हाचो भंय पडला। 15 दिसां सावन तेंच्यांनी जरी काम बंद केल्लें आसा तर तेच्या पयलीं बऱ्याच जाग्यार तेंच्यांनी खणलेलें आसा आनी एकंदर चित्र इतलें भयानक आसा महाराष्ट्रान केल्लें की जी कट्टिका नाला न्हंय आसा, जी पावसाच्या दिसांनी उदक जें आसा तें उदक आमच्या वाळवंटी न्हंयन हाडटा, त्या न्हंयेचें पुराय स्वरूप तेंच्यांनी बदललेलें आसा। तेचें भौगोलीक जें चित्र आसा तें पूर्णपणे पालटून उडयल्लेलें आसा। मांगेली आनी सवय ह्या वाठारांतलें जें सगळें उदक आसा तें उदक ह्या विड्डी गांवांत येतालें आनी विड्डी गांवांतल्या कट्टिका नाला ह्या माध्यमांतल्यान हें उदक जें आसा हें मागीर आमच्या वाळवंटी न्हंयन येतालें। पूण आयज ह्या धरणाक लागून हें उदक जें आसा आनी एकंदर ह्या सगळ्या परिसराची दुर्दशा जाल्ली आसा। कर्नाटका प्रमाणच महाराष्ट्रान गोंयच्या दोळ्याक उदक लावपाची तयारी सुरू केल्ली आसा आनी धरणाचें जें काम आसा तें धरणाचें काम तेंच्यांनी पुराय केल्लें आसा। गोंय सरकारान महाराष्ट्राचो निशेध करपाक जाय, नाजाल्यार महाराष्ट्र खंय गोंयच्या सायलन्साचो गैरफायदो घेतले। गोंय सरकारान हेची पुराय तरेन दखल घेवन महाराष्ट्र सरकारान जें कितें चलयलेलें आसा त्या सगळ्याची पाहणी करपाक जाय आनी निश्चितपणान त्या संदर्भान खरपणान निशेध व्यक्त करपाक जाय, नाजाल्यार आमच्या एकंदर सगळ्या गजालीचो गैरफायदो महाराष्ट्र सरकार कर्नाटका भाशेनूच घेतले। दोन्ही राज्य आमचे शेजारची कशा पद्धतीने गोंया वांगडा
उंदरां आनी माजराचो खेळ खेळटा हें ह्या गजालींतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. एके वाटेन कर्नाटक, दुसरे वाटेन महाराष्ट्र दोगूय गोंयच्या उदका स्त्रोतांचे जिवार उठल्यात. गोंय सरकार न्हिदून रावलो जाल्यार एक दीस कर्नाटकान लिपचोरयान ल्हव कळसा भांडोरान नालो उबो करून उदक वळयलें तेंच विरडी जातलें. गोंयच्या वाळवंटीचेर महाराष्ट्रान हात घाल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर विरडी महाराष्ट्रांतल्यान विश्वनाथ नेने. काँग्रेसीन बुधवारा कॅप्टन ऑफ पोर्टाचेर मोर्चा व्हेलो. कसिनो महाराजाचे जेटीर एंट्रीकूच बेकायदेशीर टॉयलेट बांदला. कसिनोक लागून पार्किंगाक त्रास जाता. फुटपाथाचेर शिमिटाच्यो पोतयो पत्रे उडयल्यात म्हूण काँग्रेसीन कागाळ केली. 2 दिसां भितर हे सगळे जाग्यार घालता म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खंय उलयला. टुरिस्टूच न्ही हांगा पणजेच्या लोकांक न्ही भाव भयणांक न्ही आपली गाडी पार्क करूंक मेळना आनी वाठारांतल्यान भोंवपाक मेळना. आनी जेन्ना आमी तांकां हांगा इन्स्पेक्शनाक हाडले वी वर शॉक ऑल द काँग्रेस करताज वर शॉक टू सी तांणी आपले डेस्क घातिल्ले आसा कसिनो महाराजान डेस्क घातला बरे तुमी आतां पळयतले सगळे क्लिपिंग्स तुमी काडिल्ले आसा. वर्स टू वर्स स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तो मोदी झाडू घेवन वर्सांतल्यान एक फावटी भायर सरता आपले बीजेपी मंत्र्यांक घेवन रस्त्याचेर. आयज तांकां लज कारण आमी आतां भितर येतकीर वी वर शॉक टू सी अ टॉयलेट बिल्ड अप. तुमकां टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणटा जाल्यार परमनंट स्ट्रक्चर थंय शिमटान टॉयलेट बांदिल्ली आसा आनी फाटल्यान पळोवपाक गेल्यार ताचे धड सिवेज जी आसा ती मांडवी आमचे न्हंयेंत उडयल्ली आसा. म्हळ्यार वॉट इज दीस ऑल द शीट वील गो इन मांडवी. आमकां ती पवित्र आमची नदी. सो आमी हाजेर निशेध केला आनी आमकां तेणी उतर दिला की 2 दिसां भितर हेचे इलिगल स्ट्रक्चर तेणी घातलेले आसा आनी फुटपाथ बंद केल्ले आसा ते काडटले म्हणून. आनी काडना जाल्यार तांकां शिटकावणी दिवंक सोदता की आमी सगळीं हाजे चड संख्येन लोक रस्त्यार देंवतलो काँग्रेसीचो आनी आमी कायदो हातीन घेतले. परिकारान सांगलेलें की तिणी हांगार मशाल यात्रा केल्ली आनी तुमकां सांगलेलें की आंधी येतली म्हणून. तेची आंधी येवंक ना पण काँग्रेसाची आंधी येतली पळय तेन्ना सगळे कॅसिनो व्हांवून वयतले. आनी तुमकां सांगता की हे बोर्ड जे घातल्या पळय CCPन सायन बोर्ड म्हणून एक परमिशन घेवचें पडटा. एक तरी परमिशन तुमकां दिसता हांगा सायन बोर्डीचें सिंगल परमिशन ना. तुमी पळयला की बारीक गाड्या खातीर फाटल्या एका फायर इक्विपमेंट आनी कसले सायन बोर्डा खातीर तांकां नोटिसी धाडलेले. गाडे गरिबांचे काडलेले पण आयज आमी पळयता की येदो व्हडलो कॅसिनो हो रस्त्याचेर घातला तेजेर कांयच परमिशन ना. हेका आमी 2 दीस दिल्लेले आसा. एक कमर्शियल ब्रेक.